बरों बोजपुरता तुझी प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू तुका नमस्कार करूंक आमी आयल्या तूं स्वर्गाचो आनी संवसाराचो दोनी सगळें तुजे कडसून येता सगळें तूं आमकां तूंच दिता हें सगळें आमी आयज ओळखून घेता तुजे बगर आमच्यान कांयच करूंक जायना सकाळ ती आमकां दिली हो दीस आमकां बरे भाशेन सुरू केलो त्या पासत आमी तुका आर्गां दिता हे सकाळचें मागणें तुजे मुखार आमी कोत्ता शांत आमी आसा आमी तकलो ना आमची रातची जेम काडून रेस्ट घेवन आमी हांगासर तुजे पांयाशे आयल्या आमची तकली शांत आहा आमची कूड शांत आहा थकलोली ना तूं तुजे बापाशी मागणें करतालो बापाशी मागणें करतालो तें तुजे शीस पडयताले आनी ताणें म्हणलें ताका तुका आमकां मागणें करची पळय आमी हे वेळार तुजे लागीं मागता आमकां मागणें करची पळय आमीच नको कितें मागूंक जाय तें मोगाळा जेजू तूं आमचे जण एकल्याचे हुस्के काडटा आमी खंय रावता आमी कितें जेवता आमी कितें खाता आमी कितें न्हेसता हे तुजे हुस्के सुकण्याचे नदर मारात ते रोयनात पिळोवनात हांव ताका पोसता झाडांचेर नदर मारात कोण ताका शिकोना हांव ताका सांबाळटा झाडांक सुकण्याक हांव सांबाळटा जाल्यार तुमी म्हज्या आपुरबायेची रोसना तुमकां सांबाळचो ना
हे विश्वासान आमी हांगासर आयिल्ले आसा. दिसभर तो आमचे सांगाता आसा. दिसभर तो आमकां सांगात दिता. आमचे प्रश्नांनी तो आमचे बराबर आहा. R40 गीत म्हणूया. R40.
कोणाक उलोवन दिसता ताणें उलोवचें. I love you, Jesus. I thank you for all the abundant blessings you bestow on me and all of us here, Lord Jesus. The graces that were bestowed on each one of us yesterday. Thank you, Jesus. Thank you abundantly for your mercies, your compassionate love. खातीर ह्या वेळा खातीर नवो स्वास आमच्या कुडीन घातलो आनी ते आमकां ह्या जाग्यार हाडून तुज्या पुताशी आर्गां दिवपाक दिन वाचून तेच भाशेन मोगलांचे आर्गां दितान दिन वाचता 400 दिसां आनी 400 वर्सांची आमची संबंधी केली सगळे टायर पडले मोगलांचे तुका आर्गां दितान दिन वाचता तुका जाय ते भाशेन जालें हे भाशेन तुवेंच म्हणलां योहानच्या 3ऱ्या अवेसरान आमी 27 हाडलें आमी तुमकां दिल्या बगर तुमकां कांयच मेळचें ना हें व्हडलें भाव मोगडा जेजू तुवें आमकां फावो केलें 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ आमी भरपूर लोकांक बरे भाशेन सगळीं समोरून जाली सगळ्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल मोगडा जेजू सगळें आमचें दुयेंस पेस पिडार सगळीं पयस कर आमच्या गांवांत चिखलेच्या गांवांत पळय लोक कश्ट करता तांकां सगळ्यांक धीर आनी आदार घाल मोगडा जेजू सगळ्यांक पेकोणी फावो कर तांकां एक कृपा दी मोगडा जेजू तुका सदांच उलो मारून तुका तुज्या नांवान आसा व्हडतो पावत मोगडा जेजू जे आमच्या जिवाक बरें ना जाल्यार जेजू तूं म्हाका पावता आमकां पावता मोगडा जेजू हेच भाशेन आमचें जिवीत सारूंक आमकां तुजी कृपा आनी बोळ दी आनी सगळे लोकांक जे दुयेंसान कश्ट जाता तांकां बरें सावत बरी बोलाकीन दवर सगळ्यांक फुडें व्हरपाक एका मनाची एका काळजाची कोल म्हूण मागता आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 आणि आज्ञा देतो अशा कितीच दिलं त्यांचे करून लागली आहे तुझे त्याचा बीज कृपेचा बीज आपले पुरुषे आणि आमच्या कार्यक्रमाला तुझ्या सगळ्या यात्रिकांक आमची वेळ झाला अधिक आधी यात्रे आमचे पुढचे ते पुढचे गाव करून गेले लागता आम्ही भेटलेला आणि अति खुशाल आहे खुशाल आहे आमचे मदत होतात आम्ही तुला उद्योगात आणि आम्ही मोगान घेऊन आता तुझी कृपा आमकां हाडटा आनी दिवपास करता पयलो वेळ तुज्या सांगाता सांगून म्हाका फावो केल्लो आसा म्हाका फावो म्हणून सोदता तूं व्हडतो तूं बरो ताकाच लागून तूं आमकां हें सगळें फावो करतलें 400 वर्सांचे संबंद बी आमी सुरू केल्या तेन्ना पासून 2 एका म्हयन्याक आमी वेगवेगळी कार्यावळ केली जायते आमचे पाटे भावपण पाटे मोग सगळ्या बाळगां जेजू हेंच आमी कालच्या दिसाक ती सबरवणी करून सगळें आमी सकयल्या सबरवणी बरे भाशेन जाली आनी काटव्या सायबाची भेटवणी आमकां फावो जाली म्हणून आमी तुका आर्गां आनी दिवपास दिता जेजू तेच बरोबर जेजू जें आमी अनुभवलां जें आमी मागलां तें सगळें आमच्या जिवितांत आमी पाळून तूं आमकां फावो कर
ते 100 रमणे कोणीच नाही बाबा जायला जावं तुमची बाबांची देणगी आम्ही भेटलेल्या ती देणगी आमच्या जिवितात आम्ही सदांच उजवाडीत कोळजोडीत सांभाळलो तो आमकां सोंपला त्याच्या गोष्टाला तेच बरोबर आमचे बरोबर समोरला तांकां सांगला तेणे खूप powerful Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. गीत घेऊया R38. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना
कोण सोडवणेचो पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या जेरुसालेशान देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे जेरुसालेशान देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवाक दर्शन घेवंक जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवाक दर्शन घेवंक जेरुसालेम या मोगाळ बाबणींदो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक तुमकां उपकार दिता आयज मीस भेटयता सर्वीत आनी कार्मेन मिस्किताच्या ओतम्या आनी मागूंक लायला जेनोसा लांदीस हाचो वाडदीस आयज आमी परब कोत्ता आंतोकिचो भाग्यवती नास बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोमे आसूं आयज आमी परब कोत्ता आंतोकिचो भाग्यवती नास आनी क्रिस्तांक दुमाळो सुरू जालो तें आमी जाणां जेजू स्वर्गार वेतूच रोखडोच क्रिस्तांक दुमाळो सुरू जालो आनी आंतोकिचो इनास आमी जाणां जेन्ना स्वर्गाराज्यांत कोण वेतलो आनी जेजू एका भुरग्याक दाखयता ह्या भुरग्या भाशेन जायात आनी सांगतात तो आंतोकिचो भाग्यवती नास जो भुरगो दाखयलो ल्हान आसता तो जावन आसा आंतोकिचो भाग्यवती नास आनी हो इनास बिणांत बांदू बिस्प जालो आंतोकिचो आनी आमी जाणां कोण रोमांक पावलो जाल्यार तो व्हडलो म्हणल्या भाशेन स्वात आहा शिवांक सोडटाले थंयसर शिव आनी मनशांक शिवांच्या तोंडान घालताले आनी आंतोकिचो भाग्यनासाक ताका शिवांच्या तोंडार घालो ताणें ताका गिरासलो आनी तेन्ना उतरां म्हणलीं ताणें हांव गोवाचो उंडो गो आहलो तो चाब म्हणल्या भाशेन आतां म्हज्यान जेजूची अस्त्यो करूंक जातात पार्टिकुलां करूंक जातात कूड करूंक जाता जेजूची म्हाका गिरासलो सिसा आमच्या हे हातांनी मोनजातींनी आनी म्हाका पिठो केलो म्हणटूच आतां अस्त्यो करूंक जाता हांव जालें जेजू क्रिस्ताचें पीठ तसलो दुमाळो ताणें सोंसलो हेजे कोस ताणें सोंसले आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातेकूच त्या फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया
हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, तुजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बेगीन सदांच कुवामरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भणिंदो तुजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं तिकोरात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. प्रिचे बापा जेजूच्यान पवित्रसभेच्या मोगान जळटें बाग्योत इनासाचें काळीज रोगताचो निमाणो तेंबो वारोवन मोगाची व्हडती व्हडली रुजवात दिवंक लासतालें. ताचे मोगाचें जैतायचे दिसा संतोसान आनी अभिमानान आमी समरमतांव आनी तोच मोग आमच्या काळजांनी दिसांनी वाडय म्हूण अशें संवसारांतल्या आडकोडी आनी दोगदां मदें जेजू गोवाय दिवचे ओत्रेक आमचे भितर वाडत वचूं. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान शेतां राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, रोगता मासा पोरमणें आमचो पुर्वज जाल्ल्या अब्रामा विशीं आमी कितें म्हणचें? जोर आपणें केलां कोरण्या उदेशीं अब्राम प्रामाणीक जालो, तर ताणें बोडाय दाखोवं पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? अब्रामान देवाचेर बावाट दवरलो आनी हो बावाट ताचें प्रामाणीकपण कशें लेखून आयलें. काम करतल्याक ताचो मुशायरो मुख्याचें देणें कशें लेखिनात, तो ताका देवें कशें लेखतात. आपूण करता तें दाखोवचे सुवातेर पातक्यांक प्रामाणीक करता ताचेर जो कोण बावाट दवरता ताका हो ताचो बावाट प्रामाणीकपणान कशें लेखून येता. देखूनच जे मनशाक कोरण्या वेरीत देव प्रामाणीक फावो करता ते मनशाक दावीद ह्या उतरांनी बागी म्हूण परगट्टा. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकांचें कोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो बागी, सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, मनीस कितलो बागी. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. सगळीं म्हणुया, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकांचें कोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो बागी, सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनान जोर आडगानात तो मनीस कितलो बागी. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात, बऱ्या मनशानो आनंदान मोरगटात. प्रामाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात, संतोशाचे उल्हास सोडात. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. उद्गार.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चेंचतालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिश्यां लागीं उलोवन ताणें म्हळें, फारिजियांच्या कोमेरा विशीं चोत्रायेन चलात. ते फकत धंग. आतां दांपलेलें आहा तितलें उक्तें जाले शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तें तितलेंय कोडी जाले बगोर उरचें ना. तर काळोखान तुमी सांगलां ते दिसा उजवाडाक आयकूंक येतलें. आनी खाजगी कुडांत फुटफुटून ताणें उलयलां तें पाटोसाचेर सावन परगट जातलें. तुमकां म्हजे इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटा ताका तुमी आनी ते मागीर आनी कांयच करूंक जायना ताका भियेनाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें हांव सांगतां. जीव काडले उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियात. हांव 2 पयशांक 5 शिरकां विकता न्हय, तरी आसतना तांतल्या एकल्याय देवाक विसर पडना. तुमच्या तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच भिवूं नाकात. शिरक्याच्या बिरयां परस तुमी अदीक व्हडती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी जाणा हे दिसांनी भाव भयणांनो, जेजू तांच्या तोंडार मारीत आयला. फोटिंगपणान तांची तोंडार मारीत आयला. आनी आमी आयज जेजू दुसरे भाशेन सांगता कितें. जेन्ना जेजूक म्हणलें तुवें एका फारिजियान जेवणाक आपयलो आनी पांय हात धुवंक ना तुवें अशें म्हणलें, तेन्ना ताणें सुरू केलें. तुमी भायल्यान नितळ पूण भितरल्यान ओडशिगेन भरल्यात. तुमी भायल्यान आपण नितळ म्हूण दाखयतात पूण ओडशिगेन भरल्यात. भायल्यान तुमी नितळ म्हूण दाखयतात पूण भितरल्यान नीत आनी दया ना. हें पयलें तांच्या कानार सांगता. जेन्ना जेजूक बोट दाखयतात, हात धुवंक न्हू आनी तुवें जेवच्या आदीं, हें तें पयलें ताका सांगता. तुमी नितळ नात, ओडशिगेन भरल्यात. उपरांत म्हणटा जेजू, तुमी ओडतेलां पारो सगळे तरेचो भाजीपालो 10 वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग सोडटात. हे कायदे तुमी पाडूंक जाय आसले, चुकोवचे न्हय आसले. हेंय ताका सांगता. उपरांत म्हणटा, हूंय वयता थंयसर पयले जागे तुमी सोदतात. पयले जागे तुमी सोदतात. खालतेपण ना, लोकांक दाखोवंक कोत्ता हें सगळें. आनी उपरांत म्हणटा, तुमी धर्मशास्त्रांत तुमच्या कोटा उकडून व्हरूंक जायना तसलें अजीं तुमी मनशाचें उखलतात आनी तें अजाक एक बोट लावंक पासून फुडें सरनात. कायदे दीसभर कायदे. कोण पाडिना ताका धमकी. कायदे. तो जेजून म्हणल्या भाशेन काकुती हाडली, दया हाडली भयणांत बांदून. जेजून बरे भाशेन दया आनी काकुती हाडली. कायदे न्हय. कायदे थोडे आमकां जाय. कायदे जाय आमकां. आमी आमच्या रस्त्यांचेर पासून बोर्ड मारले आसात, हें सांबाळ, इतली स्पीड सांबाळ. फुडें आनी कितें जाता, एक बोर्ड मारलो आहा,
हो कायदो जाय. आमचे सेफ्टी फॉर सेफ्टी हे कायदे जाय. पूण बिस्ते कायदे लोकां तकलेचेर घालप अशें कशें लोकांक दिसभर घेवन भोंवचें पडटा. कित्याक हे कायदे पाळटात ना पाळटात तें चॅक करतात. आनी उपरांत म्हणटा बिणान बांदू प्रवाद्याचें फोंड बांदतात तुमी. कालचे दिसा प्रवाद्याचें फोंड बांदतात तुमी. पूण हे प्रवाद्याचें फोंड बांदतात ते तुमचे आवय बापायन तांकां मारले आनी तुमी आतां फोंड बांदतात. म्हणटच तुमी दाखोवंक सोदतात तुमच्या आवय बापायन तांची चूक केली आनी म्हाकाय तशें कोत्तले. तुमी म्हाकाय जिवेशी मारतले आनी तुमचे भुरगे म्हजे फोंड बांदतले. आनी आयज शेवटाक बिणांत बांदू जेजू म्हणटा जायतो लोक आहलो. ताणें म्हळें फारिज्यांच्या कोमिऱ्या विशीं चोत्रायेन चलात. ते फकत दोंग हिपोक्रेजी. बिणांत बांदू दोंगेपण हिपोक्रेजी. पातकांनी भरले भितरल्यान पातकांनी भरले भायल्यान बरें म्हूण दाखयता. आनी जेजू म्हणटा भियेनाकात तुमी भियेनाकात. कोणाचो जीव काडटा कुडीचो तितलेंच करूंक जाता तांचे लागीं तितलेंच करूंक जाता. पूण कुडीचो आनी ओतम्याचो जीव म्हज्यान काडूंक जाता. तांच्या ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. तुमी तो थीर रावशात कुडीचो जीव ते काडीत पूण ओतम्याचो जीव काडूंक जावचो ना तांच्यान. ओतमा हांव साल्वार कोत्तलो हें सांगूंक सोदता ताका बिणांत बांदू. उपरांत म्हणटा बिणांत बांदू इतलो हांव एक मनशाक सांबाळटा आनी राखता. आमचे मदें कितें घडटा जेजू सांगता 10 रुपयान 2 बांगडे 20 रुपयान कितले जाता. चड गेले जाल्यार 5. एक मायज घालता आमी एक मायज घालता. पूण म्हजें सगळें तशें न्हय. एकल्याचे 20 पडटा म्हणटा तो एकल्याचे 20 पडटा. म्हजें सगळें तशें न्हय. म्हजें सगळें एक मनशाचो हांव सांबाळ कोत्ता. एक मनशाचो हांव सांबाळ कोत्ता. आनीक तुमचे इतले सगळे माथ्याचे केंस मेजलेले आहात म्हणटा. सगळे माथ्याचे केंस मेजलेले आहा म्हणटा. म्हणटच भियों नाकात. शेरक्यां परस बिऱ्या परस तुमी वडती. तर तुमी देवाचे कायदे बरे भाशेन पाळात. पातोक रडात. तांचे भाशेन दोंगेपण करिनाकात. पातोक लिपयतात आनी बायलां आपण बरें म्हूण दाखयतात. पातोक केलें म्हणटच काकुती देवाची काकुती कुलो मारात आनी पातोक रडात. इतलेंच देव आमच्या लागीं मागता. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25.
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबीच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो गो म्हणटालो तो भाग्यवतीनास सांवजांच्या दांतांनी पिठो जावन जेच्या बलिदानान समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता आसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळिल्लें आमचें जिवीत जे मोगाच्या उज्यान भाजलेलो निर्मळ उंडो जा म्हूण आमी लालयोन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परांत न्हय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सरता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इनास तुजे रोगसाक्षान जेच्या पावलांनी चलून आपल्या रगत वारोवन ती विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या कामतां तूं गोट कोत्ताय अशें आमच्या असोकतायन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जे बोड सुपुर्णायेन पड जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवता सांगाती आमी प्रितमे निरतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलपणाचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुजें नांव वैभवान. उत्सर्गीक तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नामी आतां तांकां जय. उत्सर्गीक तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मोरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले
चे पयसो बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिमनेर आमचे गोंडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय पुनोशोंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कोर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक चे पडजोडीत मुखार मोपणें फाव कोर आमा समेस्तांची दया करा मागता हांव आमरिद्याची मै संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दीत आनी सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां बापा सर्व नोंद आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक जेजूचे मागणें आमचे मागणें करून जेच्या बापाक आमचो बाप करून दिलो ताकोलो आमी मागता सगळीं भाव भयणां कशीं एकामेकाचो राग भायर घालून आमचे बापा म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज आमकां येवं जी कशी सर्गा आतां तशी जावं आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां तितल्या बुशिता तशें आमची आनी आमकां काडणे नाका सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया कडेन विता सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शान ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय सुमेज क्रिस्ताय दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळताय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकोडांत सांबाळ जे आतां राजवत चलयताय सासनांच्या सासना सुमेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिवं संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातले हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडत त्या शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी Number 58, D21. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. लागल्या ओन्या जेजू शिया सुकोन आसलोले जोरीतले पियोन दादोशी साया लागल्या ओन्या जेजू सुकोन आसलोले जोरीतले पियोन दादोशी साया तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास जोड लागता जिवी जेजू शिया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लागता जिवी जेजू शिया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास. प्रार्थूया. कोण वेळ्या बापा सर्गीच्या जिविताक काय जल्मल्ल्या भाग्योती नासाचो उगडास करून आमच्या घोण्याच्या एकवटान दिनवास संस्कार आमी समरमला.
ते एकवटांतली आमी केदींच वेगळीं सरना जावंक आनी आमचे क्रिस्तिनांची व्हडवीक कोन्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सगळींच्या उंड्या वरवीं भारतान प्रीत मोगान आमकां गोट कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आयज आमची सायबिणी Asoy Elvira Gonçalves, Gina Bernardina Araújo, Dabolin Filomena Pereira, Eleganza Adriel Rebel, Alto Dabolin Joaquina Vaz, PhD NSD Alfred Lob, Regina Mundi, Paul Mascarenhas, Alto de Calim, Mário da Souza. गायन घेऊया R14 पेज नंबर 182 R14 जेसू काळीस तुझे Shah